8व्या दिसाचो विशय घोराबो एकामेकाचेर विस्वास धरून एकामेकाक पातयेवप. आयजकाल कितलेच घोराबे फुट्टात. एकामेकाचेर विस्वास ना, एकामेकाक पातयेवप ना. घोव बायल तुमी दोगांनूय लग्न संस्कारांत तुमी एक जाल्यांत. जे परी त्रियेक देवा सोबें असलो मोगाचो संबंद आसा. जें कितें बाप येवजिता चिंता तें पुत्र आनी पवित्र आत्मा जाणा. जाल्यार आमी त्रियेक देवा भाशेन आमचोय एकवट एकामेकाक समजप, एकामेकाक पातयेवप, एकामेकाचेर विस्वास दवरप हेंच आयज काल आमच्या घोराब्यांत उणें जायत आसा. तर पाद्राग्नाक फुडें घालून आमी मागुया आमचे घोराबे एकामेकाचेर विस्वासान आनी एकामेकाचेर बरवंसो आनी पातयेवन आमी जिवंक. ह्या मिसाची इंतेसावा दिनवासनीचे मीस भेटयता जुजे डिसोजा गोवा वेला. डायगो बोरी भलायकी मागूंक भेटयता बेंजामिता इस्तेवीस आगासाई. एन्स्टन जल्मा दिसा बोरी भलायकी मागूंक भेटयता नेविल डीक तालिगांव. दिनवासनीचे मीस भेटयता जोकी फेर्नांदीस नावेली. पिडेंतली पेकोवणी मेळूंक भेटयता मारिया लुइजा डिसोजा पेंजीम. रोजालीन बोरी भलायकी मागूंक भेटयता नेली रॉड्रिगीज म्हापसा. दिनवासनीचे मीस भेटयता आगोस्तिनो फेर्नांदीस सावंतवाडी. फामिलीक बोरी भलायकी मागूंक भेटयता अंजू सिल्वा गोवा वेल्या. याज्ञिकाक येवकार दितना सगळीं उबी रावून सुरवातीचें गीत गावुया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याची शांती तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. प्रितीच्यानो,
सगळ्यांक तुमकां मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान मागूंक ह्या नोवेनांत भाग घेवंक माये मोगाचो येवकार. आयज नोवेनाच्या 8व्या दिसाचो विशय फामील एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवप. ह्या नोवेनाच्या दिसांनी आमचो मुखेल विशय मान्यवंत आग्नेल गोऱ्याब्यांनी क्रिस्ताचें आसणें अणभवूंक आमकां नमुनो. आमच्या गोराब्यांत आमी एकामेकाचेर विस्वास दवरूंक एकामेका सोवें मोग वाडूंक आनी शांतीन जिवूंक आनी ह्या पोरी क्रिस्ताचें आसणें अणभवून देवाच्या मोगाची साक्षी आमी जावं म्हूण ह्या मिसांत मागुया. आमचे गोराबे जावन आसात भाग्योंतपणाची बुनियाद. असल्याच एका गोराब्यांत पाद्री आग्नेल मान्यवंत पाद्र आग्नेल जल्माक आयलो, वाडलो आनी हींच तत्वां मुलयां ताणें आपल्या यादनिकी आनी मिस्योनारी जिवितांत वेव्हारांत घाली. आमचे गोराबे आमी पवित्र करूंक पवित्र गोराब्याचे नमुणो घेवन ते भाग्योंत करूंक हे मिसांत सगळ्या आमच्या गोराब्यां पासत आमी मागुया. आनी आमी चुकल्या देखून त्याच देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोबड अपराध. हे पासत भाग्योन सुदांत सांकवार मरीक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर्व पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवं. प्रार्थुया. सर्वेस्परा भाग्योन पेद्रो आनी पावलू तुज्या धर्मदुतां वरवीं पवित्र सभेक मेळ्ळलो भावार्थ आनी जेजूचें जिवीत. तर तांचे वरवीं तिका राख आनी संवसार सोरोपिर्यान भावार्थांत तिका थीर करून त्याच जेजूच्या जिवितांत तिका संपूर्ण जायसोक वाडय. हें आमी मागता आमचे सुमिया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी. तो कोरोदेवचे सोवे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जी येतान रासभर चलयता सासणाच्या सासणाक. उत्पत्तीच्या पुस्तका वेले वाचप. औरंबाक देवान स्वर्ग आनी प्रितूम रोचली. देवान म्हळें, आमच्या रुपण्याचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक रोचुया आनी समुद्रांतल्या मासलीचेर, अंतराळा वेळ्या सुकण्याचेर, पोसपाचे मोनजातीचेर, सगळ्या रानवट जनावरांचेर आनी प्रितुमेर सोरपोटून भोंवतल्या जिवाणाचेर तो दोनीपण चलोव. देवान आपल्या सारक्याचो मनशाक रोचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रोचलो. दादलो आनी बायल तांकां रोचली. आशिर्वाद घालून देवान तांकां म्हळें, चोडात आनी वाडात, प्रितूम बरात आनी तिका तुमच्या हाताकाल दवरात.
समुद्रांतल्या मासलीचेर, अंतरोळा वेल्या सुकण्याचेर आनी प्रितुमेर जियेतल्या मोनजांतीचेर तुमचें दोनीपण चलोयात. देवान म्हळें, आख्खे पृथ्वीचेर बियां आसतीं झाडां आनी बियां आसलोले फळां दिते रूख हें सगळें तुमच्या जेवण पोसणाक हांव दितां. आनी सगळे रानवट जनावरांक, अंतरोळा वेल्या सुकण्याक आनी जमनी वेल्या सोरपोटून भोंवत्या जिवाण्याक हांव सगळी वनस्पती खावूंक दितां. आनी तशेंच जालें. आपणे केल्लें तें सगळें देवान पळयलें आनी खरेंच तें सगळें बरें आसलें. देवाचें उतर. आमचो जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. आत्म्या म्हज्या सर्वेस्पराची स्तुती कर. सर्वेस्परा म्हज्या देवा, कितलो तूं व्हरतो. तेजवंत आनी मोहिमेन भरलोलो, उजवाड प्रकाश पाकयतलो. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. प्रितूम तुवें तिचे बुन्यादीचेर तिरायलाय, सासणाच्या सासणाक ती तीर गोट केल्याय. दर्याचें आवरण तिका पांगरूक दिल्याय, उदकां तेदना पर्वतां वयर चडटालीं. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. व्हळा फालक्यांनी तूं जोरी फुटोश्यो करताय, दोंगरा मदें त्यो व्हांवून येतात. तांचे देगेक मळबावेलीं सवणीं आपले गोटेर करतात, रुखाच्या खांद्याचेर बसून किलबिलतात. जबाब, तुजो स्वास सोड सर्वेस्परा आनी पृथ्वीचें रूप नवें कर. शुभ वर्तमानाक सगळीं उबी रावया. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Kiedy vorte udarpo, amcia somia Jezucie. Ami Criselce cati, apuno salodurpo. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. Soy sobrespora. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुझे सोवे आसूं. जुआवा पोरमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान महिमा तुका सुमया. जेजू जैतूनच्या दोंगरार काडून गेलो आनी भोव सकाळीं तो नव्यान देव मंदिरांत आयलो. सगलो लोक ताचेशी जमलो आनी बसून तो तांकां शिकोवंक लागलो. धर्मशास्त्र्यांनी आनी फारिजेवांनी पोरदुवारांत सांपडलेली एके बायलेक हाडली आनीक मोदें उबी केली. ताणीन ताका म्हणलें, गुरुजी, ही बायल आतांच पोरदुवारांत सांपडल्या. शास्त्रांत मोइजेसान असल्यांक फातरावन मारूंक आमकां फर्मायलां. तर तूं कितें म्हणटाय? ताचेर बोगलांड घालचे खातीर एक कसलेंय नीब सोडून काडूंक ताणीन अशें म्हणलें. वडो घालून जेजू आपल्या बोटान जमनीर बरोवंक लागलो आनी ते ताचे कडेन विचारीत रावले देखून. उबो रावून ताणेन तांकां म्हणलें, तुमचें मोदें जाका पातोक ना ताणेन तिचेर पयलो फातर मारचो. आनीक एक पावट वडू घालून तो जमनीर बरोयत रावलो. हें आयकून ते सगळे एका फाटल्यान एकलो कोड सरून गेले
ओदीक जाणटे ते पयले. एकलोच उरलो जेजू आनी मोदें उबी आसली थंयच ती बायल. नव्यान नीट जावन जेजून तिका म्हणलें, बाय, ते खंय गेले? कोणेंच तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारूंक ना? तिणें म्हणलें, कोणेंच ना सायबा. आनी जेजून म्हणलें, हांवूय तुजेर कास्तीचें फॉर्मोण मारिना. वच आनी ह्या फुडें आनीक पातक करूं नाका. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणणी तुका क्रिस्ता. सुखांत तशेंच दुखांत, पिडेंत तशेंच भलायकेंत तुका विस्वाशी रावतलो आनी तुजो मोग करतलो आनी तुका मानान लेखतलो म्हूण भास दिता. एक दादलो आनी बायल लग्नाची कबलात जोडटात तेन्ना ही कबलात ह्या उतरांनी एकामेकाक दितात. आनी ह्या उतरांचेर एके भाशेन प्रितीच्या भवनान भयणो आयच्या दिसाचो विशय मांडलेलो आसा. गोराबो एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवप. दोन उतरां, मानून घेवप आनीक विस्वास दवरप. घोव बायले मोदे मानून घेवप हे जावन आसा गरजेचें. कित्याक आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलां, देवान मनशाक रचलो, आपल्या सारक्याचो रचलो, दादल्या आनी बायलेक ताणें रचली. म्हणटकूच देवा मुखार दादलो आनी बायल एक सारकी, एकाच वालोराची, एकाच मनीसपणाची आनी हेच मनीसपणाचें नातें घेवन एक दादलो आनी बायल लग्नाचो संस्कार जोडटा. आनी ह्या लग्नाच्या संस्कारा वरवीं एकामेकाक मानून घेवप म्हणल्यार हांव आनी तूं फाटीं दवरून दोगांय आमी जातात. There is no longer I and you, but there is only we. आनी असल्या संदर्भांत इफ्स एंड बट्स म्हणटात तेन्ना अनकंडिशनल लव, कायदे नाशिल्लो मोग एक घोव आनी बायल एकामेकाक दितात. कित्याक ती एकामेकाक मानान लेखतात. हाताक हात दिवन ती आपली लग्नीक जिविताची वाट चलतात. आनी सगळ्या वेळार आनी सगळे परिस्थितीन एकामेकाचो ती मोग करतात. प्रितीच्या भवनान भयणो, मानान लेखप हाची बुनयाद जावन आसा आमी दादल्यान बायलेक आपल्या सारक्याची सांगातीन म्हूण मानून घेवप आनी बायलेन आपल्या घोवाक आपल्या सारक्याचो सांगाती म्हूण मानून घेवप. आनी ह्याच खातीर एका लग्नीक जिवितांत हांव वयर आनी तूं सकयल अशें ना, हांव मुखार आनी तूं फाटल्यान अशें ना. कांय पारंपारीक चालीक लागून अशें घडये आजून पासून आमच्या घराब्यांनी घडटा. घोव ओ दादलो गोरकार, तो जोडकार, आनी बायल गोरकान ती एक चाकोर कशी घराची. हें घडये आदलें चिंतप जायत, पूण तें शुभ वर्तमानांत मेळना, तें पवित्र पुस्तकांत मेळना. कित्याक पवित्र पुस्तकांत देवान दादल्याक आनी बायलेक
दोगांयकूय एक सारकी आपल्या सारक्याची रोचली आनी दोगांयकूय कुमगालो वाडात आनी चोडात, वाडात आनी चोडात. दुसरे सुवातेर हो दुसरो गूण ह्या आयच्या विशयांतलो एकामेकाचेर विस्वास दवरप, एकामेकाक पातेवप. पृथ्वीच्या भावरायन भयलो हांगासर जायतीं काजार जाल्लीं आमची भाव भयणां आसतलीं. आनीक काजारी जिवितांत दुबाव येताच. घोव बायलेचेर दुबावता, बायल घोवाचेर दुबावता. असले वेळार दुबाव किल्लो ताका धीर येवचे पयलीं भासाभास करून हे दुबाव पयसावंक गरज. एकामेकाक फाटल्यान तोपप, नाका जागल्यो खबरो करप हें घोव बायलांक सोबना. आनी ह्याच खातीर एकामेकाल्याकी उलोवून भासाभास करून हें सोंपोवंक गरज. हांव म्हणटलो हांगासर जायतीं आमची भाव भयणां घोव बायलां कशीं आयल्यांत आयज, वो घोव बायलां कशीं जियेतात. हांवें तर विचारलोलें जाल्यार कोणूय तुमी काजारी जिवितांत एकामेकाचेर तापलो ना गाय, एकामेकाक काडे तोंड करूंक ना गाय, एकामेकाक एक वांकडें उतर उलोवंक ना गाय. म्हाका दिसना कोणूच आसतलो म्हूण सांगपाक म्हाका, फादर आमी केन्नाच एकामेकाक काळे तोंड केलो ना, आमी केन्नाच एकामेकाचेर रागा जालो नाय, आमी केन्नाच एकामेकाचेर चाळलो नाय. कोण आहा जाल्यार मागीर मीस रात्री मेळ्ळ्यार जाता म्हाका, पाप सायबा बरोवन धाडटा बेगीनूच सांत कर म्हूण. पूण वायट न्हय, झगडली म्हूण वायट न्हय, रागार जाले म्हूण वायट न्हय, एकामेकाक एक तोंडाक तोंड केलें म्हूण वायट न्हय. काजारी जिवितांत गरजेचें म्हणटात तें एकामेकाचेर विस्वास धरून नव्यान एकठांय जावप. जे भाशेन बागेवन पेद्रू आपले चिठींत म्हणटा, वेळ पडची आदी आमी एकामेका लागीं संधान समाधान करप. हें गरजेचें काजारी जिवितांत जेन्ना आमी एकामेकाचेर विस्वास दवरता. आनी ह्या दोनूय गुणांचो फळ म्हणल्यार एक गोराबो. एक गोराबो जेन्ना घोव आनी बायल एकामेकाक मानान लेखतात, घोव आनी बायल एकामेकाचेर विस्वास दवरतात, तेन्ना ती एक मोगाचें फळ कशें गोराबो घडून हाडटात. आनी हे परी भुरग्यांक मानून घेतात, भुरग्यांक जबाबदारीन वाडयतात. आनी दुसरे वाटेन भुरगीं आवय बापायक मान दिवन वाडटात. पृथ्वीच्या भावरायन भयणो, गोऱ्याब्यांतूय आवय बापूय भुरग्यां मदें हे मानान लेखप आसूंक गरज, आसूंक गरज. पृथ्वीच्या भावरायन भयणो, भुरगीं ल्हान आसात तेन्ना आवय बापूय तांचे पासत कश्ट काडटात. तेच परी आवय बापूय म्हातारी जाली तेन्ना भुरग्यांनी तांचे पासत कश्ट काडूंक गरज. तेन्नाच की एक गोराबो एकामेकाक मानान लेखतलो, एकामेकाक पातयेतलो, एकामेकाचेर विस्वास दवरतलो. पाद्री आग्नेल एका भक्तिवंत गोराब्यांत जल्माक आयलो. आनीक एक भक्तिवंत गोराब्यान ताणें आपले जिविताची सुरवात केली आनी वाडलो. आनी जेन्ना ताका हे पाद्रीपणाचे मिस्योनारी जिविताचे आपोवणे आयले तेन्ना तो गोराब्यांचो गवंडी जालो. आनीक जावं जेन्ना आपलो गवडीक वावर करतालो सबार फिरगोजांनी, तेन्ना गोराब्या सोवे
ताचो मोग आशिल्लो तांकां बरी देख दिवंक बरी वाट दाखोवंक. आनी तेच भाशेन जावं पिलार सोस्तेत जावं रायतूरचे सिमिनारींत तेय ताणें आपले गोराबे म्हूण मानून घेतले. मानून घेतले दुसऱ्या पाद्रीक, दुसऱ्या सिमिनारिस्तांक. आनी हे भाशेन एकामेकाक मानान लेकून ताणें पिलार संस्थेचो आनी रायतूरचे सिमिनारीचो गोराबो विस्वासान वाडोसो केलो. आनी ह्याच खातीर आयज आमी ताचे नोवेनांत वांटो घेता तेन्ना प्रितीच्या बाबरान भयणो, आमचे गोराबे पवित्र गोराब्या सारकेल्ले देवाच्या आसण्याचे गोराबे करूंक वावरुया. घोव बायलेन एकामेकाचेर विस्वास दवरून एकामेकाक पातयेवून तांणी आपलो गोराबो चलोवंक मागुया. आनी गोराबो आवय बापायन आनी भुरग्यांनी एकवटान सांगातान एकामेकाची सेवा करून एकामेकाक वेळ दिवन एकामेकाक आयकून उलोवून असले गोराबे आमचे जावूंक पाद्री आग्नेलाक फुडें घालून देवाताय आमच्या गोराब्यां पासत आमी मागुया अशें जावं. उबी रावुया आनी हे वेळार थोडीशी मागणी आमची देवा मुखार आमी दवरुया. दर एका मागण्या फाटल्यान आमचो जबाब जावं दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या धर्मीक फुडाऱ्यांक पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान आनी बोळान ते भरूं आनी तोच पवित्र आत्मो तांची काळजां आनी मनान जेजूच्या प्रिती मोगान पेटोव आनी ते उर्बेन भरून आपल्या जिविता आनी शिकोवणे वरवीं देवाच्या मोगाचें राज परगटूं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या आनी गांवच्या फुडाऱ्यां पासत मागुया. जाती कातीचो वेगळोचार वो धर्माचो वेगळोचार पयस दवरून एकामेका सोवे भावपणाच्या नात्यान जोडूंक तांणी देवाच्या मोगाचें राज परगटूंक सोंपेपण दिवं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमचे क्रिस्ती गोराबे आपूण एक ल्हानशी गोराबीक पवित्र सभा म्हूण समजून आनी आपली जबाबदारी बरे भाशेन ती ओळखून आनी पाळून आपल्या भुरग्यांक क्रिस्ती भावार्थाचे शिकोवणेन आनी आपले देखीन तांकां वाडोव म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मिसावांत वावुरतल्या आमच्या भावा भयणीक धर्म परगटणेच्या वावरांत आडकोळी, कोस्ट आनी दिमाळो येता तेन्ना तांकां पवित्र आत्म्याची घोटाय आनी बळ दी म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. मांदेवंत आग्नेलाच्या भक्तांक आनी अदीक करून ह्या मिसांत वांटो घेतल्यांक तांची सगळीं इंतेसावां पूर्ण जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप सायबान रोमा शारांत बिस्माची परिशद जाहीर केल्या. तिचे तयारेंत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचारान आनी बागेलीपणान देवाचें राज परगटणेचो वावर अदीक नेटान फुडें व्हरूंक आनी ती परिशद पवित्र आत्म्याच्या बळान यशस्वी जावं म्हूण मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. भोव मोगाळ बापा, ही थोडीशी मागणी आनी दुसरे आमचे काळजांतले आवंडे तुजे मुखार दवरता. आमचे गोराबे तूंच राख आनी सांबाळ आनी आमच्या गोराब्यांत पवित्रपण वाडय.
आनी आमच्या मान्यवंत पाद्री आग्नेलाक बेगूनच आल्ताराचो मान फावो कोर. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. Amen. Calvarațuiu, unul papa, ridice poro, atazada, tu sos mogarbu, tobi doita, taka e quota, igros mata, mogar papa, doia nodri, ibedoni, madunduge, ibedoni, madunduge, itu cibusa, kuciniti, namaskar kaku, tinwastini, izboli soros, nachinavi, bedoita deva, urgituci. मोशा बाबारन बहिणो हे आमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जाव म्हूण मागुया. हे तुमच्या धन्य बलिदान आपल्या मनाक आणि मोहिमेक आमच्या नाके पवित्र सभेच्या दबाक सुयस्फोर मानून घेऊ. बोग कोणवाळे बापा तुजी भक्ती करून तुका ओपून दिता ती दानां तूं मानून घे आनी बाग्योन पेद्रू आनी पावलूच्या मुणयारपणान तुवें आमकां उगडापें केल्ले सोत ओपूट आनी निर्बेल का आमच्या काळजांनी सगळे जतनायेन बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां बारुया. आमी ती सर्वेस्पराताय बाळगतां. सर्वेस्पराक आमचे देवाक दिन वासुया. अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सोर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व कडेन सर्वताय आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवारी मारयेतां जोम घेतलो. कुर्साचें मरण सोसून सासणाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावून सासणाचें जिवीत आमकां दिलें. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी स्वर्गीच्या सर्व दल बरा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. Povit, 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 dolmarață sovis potu, surgani sonsar volea, tucea voi bova, usorgitu caso Isu, usorgitu caso Isu, sovis boraci, navine data casu, sovis boraci, navine data casu, usorgitu ca soi, usorgitu ca soi. बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हणून मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेचे आदी ताणें उडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंची.
तेच परी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी सोमेस्त घेयात आनी आतलें पियात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नवे आनी सासणीक कोराराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे बासोत आनी सोमेस्त मनशा बासोत ते वारोवतले. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावार्थाचो गूट पोरगोटुया. Gesù meno, Gesù জীবন সালা, Gesù novia eterno. Gesù meno, Gesù জীবন সালা, Gesù novia eterno. बापा जेजूच्या मोरणाचो आनी प्रचपणपणाचो आमी भक्ती पडी गुलास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सरवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार युवकांची सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुड्यान रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कोर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कोर आनी फ्रांसीस आमच्या पाप सायबा, फिलीप आमच्या बिस्म सायबा आनी सगळे याज्ञिकी, धर्मिका आनी लौकीक बाबा भयणां बरोबर तिका प्रिती मोगान वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो दवरून मेल्यान त्या आमच्या बाबा भयणीची काकूट कोर. तांकां इश्टा गोतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजे पोरसोडीत मुखार मोळ पळोवंक फावो कोर. आमा समेस्तांची दया कोर म्हणून मागता. आंकवार मारी देवाचे माये सांगाती, तिच्या पोती बागयोन जुजे, बागयोन धर्मदुतां, आमच्या गोंयच्या आस्काऱ्या बागयोन जुजेवास आनी सर्व काळी तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहीम गावूंक आमकां फावो कोर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजूताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोरपोदवेदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. जेजू वरवीं आमी देवाच्या गोराब्याचे वांगडी जाल्या आनी देव आमचो बाप म्हूण आमी उलो करता. आमचे गोराबे आमी बोगसोण्याचे गोराबे करूंक आनी ह्या वरवीं आमच्या गोराब्यान शांती आनी सवस्थकाय वचूंक जेजून शिकयल्ल्या मागण्यांतल्यान आमकां आदार मागुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळणे पडू दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून हे जिवितांत सवस्थकाय आमकां दी. स्वर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताचे येण्याक आमी परवाशनोत रेखता. तर आमकां जुदार काकुटीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवेच्या दोन दुतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या बोवार्थाचेर दिश्ट घाल. जे कुशे परमडे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेतान राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. सुमयाची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शेडे तूं संवसारचे पाप काटिले आमची काकूत कोर.
देवाचे शिडी तूं संवसारचे पाप काटिली आमची काकूत कर. देवाचे शिडी तूं संवसारचे पाप काटिली आमकां शांती दी. होच तो जेसू जुजेच्या आनी मारयेच्या गोराब्यांत जल्मलो आनी तोच गोराबो ताणें पवित्र केलो. ह्या ताच्या मोगाच्या जेवणांत वांटो घेतात ती आमी सगळीं सुभागी. म्हजे बद्दलचे म्हाका फावना पूण तुजे एका सुत्रान म्हाका भलायकी मेवतली. क्रिस्ताचे कृपेन तुमकां सासणेची. कुमन्यांव घेवंक सोदतात ती उबी रावची. कुमन्यांव घेवंक सोदतात ती उबी रावची आनी कुमन्यांव शेवतकच तुमी बसचें. एक गोडीभर आमी सगळीं आमचे दोळे बंद करुया. जेजूक आमी निकतोच आमच्या काळजान घेतला. होच जेजू आमकां बाबार्थान जिवंक ओदी करून लग्न जालेल्यांक उतर दिल्ले सांबाळून जिवंक
सुखांत तशेंच दुखांत, पिडेंत तशेंच भलायकेंत ह्याच उतराची वाड विस्वासान केल्लें उतर आमी तें खोलायेन जिवंक त्याच बराबर जेजू लागीं मागुया जी कोण लग्न संस्कार जोडून कांय कारणाक लागून कुशीन सोडल्यांत होच जेजू तांकां गोठाय आनी बोळ जावं हो संस्कार बरे भाशेन समजून जिवंक ओगेपणान जेजू लागीं आमी मागुया. शेवटाच्या मागण्याक उबी रावया. प्रार्थुया. बापा, आमच्या सासणीक गवळ्या बाग्योन पेद्रूक आनी पावलूक तुजे पवित्र सभेचे पयले गवळी आनी भावार्थाचे फुडारी तुवें करून दिले. ह्या आमच्या वर्त्या शारोत्यांचे संतोसान आमी आयज समरमण केला. ह्या दिसा तुवें आमकां दिल्ल्या सुर्गीच्या उंड्यान भावार्थांत आमकां गोटखोर आनी आमची जोतोन करूंक तांचे असले गवळी आनी फुडारी उपजय. क्रिस्ता आमच्या सुमया वरवीं. इल्लोसो वेळ बसूया. आमचे किरीत दिनवास पाद्र आलेशो मेनेझीस हांकां रायतूचे सिमनारीचो वडील तो रेतोर ह्या कारण्याची जबाबदारी ताच्या हातांत घातलेली आसा. आमी सगळीं जाणां मानियामो ताग्नेल आपल्या जिविताची निमाणी 10 वर्सां हे सिमनारींत ओथमीक गुरू कसो वावुरलो. सिमनारिस्तांक मार्गदर्शन दिलें पवित्रतायेन तांची आकारणी जावंक आनी हेच घराचो पाद्राले शांता वडील हेच मानियामो ताग्नेलान ताचेर ताचे बराबर सगळे दुसरे शिक्षक आसात आनी सिमनारिस्तांकूय आपल्या मोगान वेगोवन पवित्रतायेन पयले सुवातेर तांची आकारणी जावंक आनी आमच्या धर्म प्रांतांत उर्बेवंत बागिवंत पाद्री जावंक तांकां कृपा आनी गोठाय दी म्हूण आमी मागता. थँक्यू फादर आलेश. मानियामो ताग्नेल आमकां एक व्हड आस्कारी देण्याचो सागर आमी म्हणूं येता. हे दिसांनी जायतीं जाण येवन आमकां कोडीत कोत्तात. मानियामोंत आग्नेला वरवीं भावार्थान तांणी देवाक उलो मारलो आनी तांच्या मागण्यांक देवान कान दिलो. तांचे बराबर आमी देवाक दिनवासता. तशेंच शोबार जाणांनी तांचे इंतेसामाक आसात जावं कोणूय पिडेत आसात जावं दुसऱ्यो गरजांक सांपडल्यात तांचे पासत मागूंक लायलां. तेच बराबर तुमी इतले उरपोंजीनी ह्या दिसांनी येतात हांगासर पास आसूं नासूं तुमचो मोग आनी तुमचो भावार्थ मानियामो ताग्नेलाचेर धरून हांगासर येतात. तर आतां आमी उबी रावया आनी जें कितें आमी मागूंक आयल्या ओगोडी उपकार मेळ्ळा म्हूण दिनवासूंक सोदता हे नोबेनाच्या मागण्यांतल्यान बापाक आमी उबारुया. उबी रावया. उपकार मेळ्ळा तो पळोवनी रॉबर्ट आनी फातिमा डायस मेर्सेस्तान कोडीत करूंक लायता. आमी लोक जावन 18 वर्सां देखून आमगेर भुरगें नासलें. आमी जायतीं दुखी जालीं, जायते दोतोरांक मेवलीं आनी जायतो त्रातमेंतूय घेतलो पूण कांयच गूण मेळूंक ना. ह्या आनी त्या पवित्र सुवातांचेर वचून आमी मागतालीं. शेकी आमी मानियामो ताग्नेलाच्या तुंबलाशी आयलीं आनी आमी दोगांय रडून मागलें, सायबा आमच्या गोराब्याक उजवाड फावो कर. देवान मानियामो ताग्नेला वरवीं भावार्थान केल्लें आमचें मागणें आयकलें आनी आमगेर एक सोबीत बाय जल्मलें. आमी चड खुशाल जालीं. शोबार आनिकूय देणी मानियामो ताग्नेला वरवीं
देवान आमकां फावो केल्यांत आमी देवाक चड उपकारी. सायबा, आमच्या बोड आस्कऱ्याक बेगीनूच सांताचो मान फावो कर. हें जावन आसा आतां आमचें दिसपट्टें मागणें. तर भयणी बराबर आमी देवाक दिनवासुया आनी दिनवासणेच्या मनान आतां नव्यानाच्या मागण्यांत भाग घेवया. उपकार मेळूंक मागणें. सर पदवीदार देवा, आमच्या सर्गेच्या बापा, आमचे सोडोवणे खातीर तुजी मानावड दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी हेच खातीर तुज्या विचून काडिल्ल्या सेवकां उदेशी ओचोऱ्या लेगून करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय दाखोवंक तुजो विस्वाशी सेवक मान्याबोत आग्नेल एक नमणो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्याबोत आग्नेलाच्या बागीबोंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजांतान आमी मागता. तशेंच आतां मान्याबोत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतबरी जिवितांत बागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार जे कितें आमी पाद रागलां वरवीं मागूंक आयल्या तीर ओकोण भावार्थान ओगेपणान त्याच देवा मुखार आमी दवरुया. एक कुणाक कशी फावो कर म्हूण आमी विनयता. सांताचो मान मेळूंक मागणें. ओगोणीत काकुदीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विस्वासान तुजी खोशी आनी आमच्या बरेपणाक उपकारता जाल्यार मान्याबोत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगोड परगोटे उदेशी हे आमी मागता. आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताचे नांवी आमेन. पिडेबोतांचो आशिर्वाद हांगासरूच आमी दितले. सर्वेस्पर आमच्या दोयाळ आनी काकुत्सार बापा, आमच्यो अस्कोताय सोसूंक आनी आमचे दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच मोगाच्या पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपडी मागता. ह्या आमच्या पिडेबोंत बाबा भयणीचेर बोलेपणान तुजो खेरीत आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाई, ओथम्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकेची पुर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच बाबाड दवरूं आनी तुका ती अनभवूं. हे परी बाबा भयणीच्या एकवटान ती सदांकाल मोगान जिवन संतोशान तुका वाखाणूं. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. सर्व पदवेदार देव, बाप, पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आनी तुमच्या गोराब्यांचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे बडोपकार.